तुमकां आयज आमी म्हगेलें नांव शेख रियाज मायनॉरिटी वायस प्रेसिडेंट समीर रहमान सेक्रेटरी मायनॉरिटी मोर्चाचो. आयज आमी DIG मेळपाक आयिल्ले. एक सुणे आसा वसीम रिजवी म्हणून तो ताका कोणें पळोवंकच ना अजून पर्यंत. आनी तो एक हिंदुस्थाना भितर म्हणजे एक भारता भितर आमी गेलो तो हिरो जावपाक सोदता. ताका खबरूच ना पुराण कितें तें काय अर्थ तें खबर ना त्या मनशाक. आनी तेगे नांव बी पळय आहा न्ही वसीम रिजवी म्हणटा तें तेगे नांव तें सुद्दां ना. कोण म्हूण तेकाच खबर ना. तो कितें उलयता पळय न्ही तेका खबर सुद्दां ना तो कितें उलोवपाक सोदता तें. आज आमची भारतीय जनता पार्टी कडेन सुद्दां आमी हें केल्लें आसा. तांकां सुद्दां आमी एक कॉपी केल्ली आसा. आमगेले अमित शाह नरेंद्र मोदी आमगेले भारताचे प्रायम मिनिस्टर तांकांय आमी आनी आमगे प्रमोद सावंत हो मनीस इतलो सकयल पडलेलो मनीस जो 1400 वर्सां पयलीं तें कुरान देंवलेलो कितें तेणें टी-शर्ट फायल केला कोर्टा भितर. हांव हें सांगपाक सोदता हो कोण आनी हाका कितें खबर आसा कुराना बद्दल. हेणें आमची हिंदू जावं मुस्लीम जावं हेणें कोणाचेच आस्था कशें करून हें करप सारकें न्ही. हेणें जें पळय आज कितें केलां पळय न्ही सगळ्यांक दूख लागलेलें आसा. मुस्लिमाकूच न्हू प्लस हिंदू सुद्दां लोक आसा आमचे बरोबर हे हिंदू फ्रेंड बी आसा सगळ्यांक हें वायट लागलां. हे असले गीता आसा कुरान आसा बायबल आसा इंजल सगळे देवाचेच बुकां पूण तेंचे भितर नोत काडपाक आनी माप काडपाक हेका आमी कोणाक सांगूना न्ही. 1400 वर्सां पयलींचें तें अजून एक तेजे भितर एक शब्द चेंज जावना आनी हो चेंज करपाक सोदता. हो कोण तुम्ही कितें म्हणून रिक्वेस्ट केल्या कितें डिमांड आहलो तुमची आमचो तेका देशांतल्यान भायर घालपाचो तेका आनी देशांत दवरपाक येना. हो देशद्रोही मनीस हो कळ्ळें तुका न्ही. लोकांचे भावनाक हे भशेन ठेस करप लोकांक त्रास करप हे मनशान देशा हेणें आमचे कुराना बद्दल जें उलयलां न्हू कंप्लेंट फायल केलें हो आमच्या देशाचो मनीस केन्नाच अशें उलोवपा ना. हांवें आतां कंप्लेन फायल केल्ली आसा आनी आयजीन म्हणलां आमकां पूण तेणें आमच्या मुखार बरोवन बी घेतला आनी एक कॉपी म्हणून पावला आपूण थंय धाडटलो म्हणून पावलो UP सरकाराक. कितें म्हणजे हो खंयचो गोवा हो लखनौचो UPचो. खंय रावता कितें म्हणून करपाक सोदता तो कितें करपाक सोदता तेजें मोठो कितें तेजो तेगे मोठे कितें खबर आहा तो हिरो जावपाक सोदता. कुराना भितर आमगे पळय आयत आसा न्हू तो कितें म्हणटा तें चेंज करपाचें. तेकाच खबर ना तें कितें तें हो बिश्टोच आपूण हिरो जावपा खातीर थोडे लोक आसता हिरो जावपा लागून कितें करपाक सोदता आपल्या कितें पूण लोकांले हे भशेन कुरान जावं कसलीय तें आमगे देवाचें बूक जावं तेजे वयल्यान केन्ना वचपा जायना न्ही. तुका जाणा जावपाक तेजे भितर कितें आसा आनी कितें ना तें पयलीं. आनी हो मनीस कोण हेका अरेस्ट करून आमच्या देशांतल्यान भायर घालपाचें मनशाक वसीम रिजवी म्हणटा हे चोरा ही सुणी हो खरो जर मनीस कोण हेजे भितर आसलेलो न्ही हो अशें केन्ना उलयना नासलो. लेटर दिलो सगळ्यांक प्रायम मिनिस्टराक अमित शाह CC2 केला आमी सगळ्यांक. तुमचे जे रिलिजियस लिडर्स असतात हय तुम्ही त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट केला की तेजेर एक्शन बी घेवचें म्हणून. सगळे म्हणटा तेजेर एक्शन घेवपाचीच आतां काल आनी 2-3 जाणांनी केस रजिस्टर केल्ली आसा. वास्को सुद्दां केल्ली आसा केस. मीन्स तुमचो जो आख्या नेशना खातीर एक लिडर असता पळय तसो आसा न्हू तुमचो कोण तरी. ना तशें कांय ना. इंडिविज्युअल लिडर सगळ्या प्रोफेशनल नेशना खातीर कोण लिडर म्हणटा आसना आमगेलो कळ्ळें न्ही. आनी आमची सरकार ही भारतीय जनता पार्टीची सरकार हेंच्यांनी फक्त आमगेल्या डेव्हलपमेंटा खातीर हें केल्लें आसा लक्ष दिल्लें आसा. आनी तुमी जाणा आसतले हें फक्त आमचे मुस्लीम आनी हिंदू आनी मुस्लिमां भितर एक फूट घालपाक ताचो प्रयत्न जाल्लो आसा हेजे भितर आनी असल्या मनशाक देशांतल्यान भायर घालपा जाय. थँक्यू. तेणें कितें कोर्टान टिकेट फायल केला कोर्टान हे पळय कितें रे अरे आज एक कोणाचे एक मनशाचेर कोणाचे एक थापड मारीत तर ते मनशाचे केस जाता मरे. हो आमचे धर्मा बद्दल आमचे कुरान आमी नांव घेवपा पयलीं आत न्हायनासतना आमी नांव घेयना आनी हो आमच्या कुराना बद्दल जे पळय कितें उलयता पळय न्ही ते कितें उलोवप आनी ह्या मनशाक सोडटा कशें. आनी आमकां पूर्ण विश्वास आहा आमच्या सरकाराचेर
पूर्ण विश्वास आहा आमचे नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टराचेर हेका कितें ते पुश्य करतले आनी हेजी एक्शन जातली आनी शुअर जातली. ओके